Cleanse me from my sin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. पौमगचनो आम्ही एदोर मनशेर स्मर्शिपण करते विशेषनो पहिल्या सुवातेर आमकां सगळ्यांकी देवाक पळयले म्हणजे आशा आसता. आमी सगळ्यांनी देवाक पळयले पळय त्या देखून आमी देवाक पळयले जाल्यार देव पवित्र आणि पवित्रपणा बघार कोणच देवाक पळोवंक शकनात. Hebrews chapter 12 verse 14 आमी ह्या उतराचेर नाही बघार 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 तशेंच 7 देवाची खुशी आमच्या जिविताक जावन सामकें पवित्रपण म्हणजे ह्या उतराचेर आमी 10 शिकवण आयकल्ले आसा. पवित्रपणाचेर 10 शिकवण आयकल्ले आसा. आणि आम्ही सगळी कितें करता आमी देवाची भुरगीं म्हणटा. आमी सगळी देवाची भुरगीं म्हणटा. कोण देवाचो भुरगो? देवाचे उतर म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायात 14व्या वचनांत जांकां पवित्रत्वाचो म्हणटा ती देवाची भुरगो. Those who are led by the Spirit of God are sons and daughters of God. Romans 8:14. ह्या उतराचेर आमी 10 शिकवण आयकल्ले आसा. ताचे उपरांत आमकां पवित्रपण लाभचें कशें, आमकां खंयचें नितळ करता, आमकां खंयचें पवित्र करता, हे जेजूची आमोली प्रगत आमकां सोडवण दिता, राजसंधान करता, नितळ करता. 1 Peter 1:18 and 19 आमी रिडेम्पशन reconciliation Romans 3:25 तशेंच 1 John 1:7 जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमचे सगळे फाताक नितळ जाता. हे ह्या उतराचेर आमी 12 शिकवण जेजूच्या आमोलीक रक्ताच्या सत्य विशयान, पद विशयान, सामर्थ्य विशयान आमी आयकल्ले आसा. आता आज अनेक नवो विषय आमी जाणा जावंक गरजेचो आसा. ते जावन आसा जेजून आमकां दिल्ली पयली शिकवण म्हणून जेजून आपले सुवाताक प्रारंभ करतना दिल्लें आपूण हें कितें वेळ भरती जाला, जिणे बदला पाताक रडा. हय देवान आमकां आपोवन दिला आमच्या पाताक रडून जिणे बदलच्या. आमी तिकेशे लुकाचो वांजेल 13वो अध्याय 3रे वचन तिके वाचल्यार 3 आनी 5. लूक chapter 13 verse 3 and 5. बिलकुल नाही. बिलकुल नाही. जेजू सांगताच आसा. हांगा फाटल्या घडीत कितें म्हळ्यार फारीसेवांनी ते येवन सांगतात ते बलिदानां भेटयतना पिलातान तांकां जिवेशिमान तांचें रगत बलिदानां मेळयलें म्हणटना जेजू विचारता जर ते मात्र ओडवांतले व्हड पातकी म्हण चिंतात की तुमी? आनी जेजू जाप दिता बिलकुल नाही. हांव तुमकां सांगता पाताक रडून तुमची जिणे बदललेले खरीत तुम्ही सोमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. तशेंच 5व्या अध्याय वचनांत बिलकुल नाही. हांव तुमकां सांगता पाताक रडून तुमची जिणी बदललेल्या खरीत तुम्ही सोमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. मोगाचे न्हू हांगा जिणी बदलापाचो संदेश जेजू दितात आसा. तर रिपेंटन्स जिणी बदलाप म्हळ्यार कितें? पाताक रडून जिणी बदलचे. रिपेंटन्स पातका खातीर पश्चाताप पावचें आनी पातकाची दूख धरची प्रामाणीकपणान. आनी ती दूख धरल्यार पावना
आमचे आशाल्ले जिवीत आशिल्ले जे बदल जे संपून जिणेक बदलापाचो संदेश आसतोन आमी रिपेंटन्सा विशयांत पादाक रडून जिणेक बदलोवच्या विशयांत आयकतले. वय डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेंटन्स म्हणटात मोगाच्यानो हांगा आमकां हो शिकवतात. हे प्रस्तावन म्हणवेत, हे जस्ट प्रस्तावन इंट्रोडक्शन ह्या हो शिकवणदार अशें सांगता. आमी सगळी पळय हांवें सांगलें देवाची भुरगीं जावंक जाय हें पुरा सांगलें. आमी बगन जावंक जाय. सगळी कितें आमकां आशा हांवें एक सांत अंतोनी बरी जायचें, हांवें एक फ्रांसीस असिसी जायचें, हांवें एक फ्रांसीस झेवियर जायचें, भगवान अगस्तीन जायचें, आम्ब्रोस जायचें. क्रांक अशें आसा हांवें सांत तेरेस जायचें, जेजूचें ल्हान फूल सांत रिता बरी जायचें, तेरेस अविलाच्या संतीनी बरी हांवें जायचें. आमकां सगळ्यांची आशा आसा आनी ही आशा सांगता अशें आमी त्या भगवान जावच्या खातीर आमकां दोन देणी खूब गरजेची. दोन देणी हांवें आनी तुमी भगवान जावच्याक, शांत जावच्याक, शांतीपणाच्या वाटेर आमी वेच्याक, त्या देवाच्या महिमे बरी जिविताक आमी पावच्याक आमकां दोन देणी भोव गरजेची म्हणटा. खंयची ती देणी? भावार्थ आनी पाताक रडून जिणे बदलचें. भावार्थ आनी पाताक रडून जिणे बदलचें ही दोन देणी आमकां भगवानपणाच्या वाटेर वचूंक भोव गरजेचें. आनी हो भगवान आमकां सांगता अशें ही दोन देणी भावार्थ आनी पाताक रडून जिणे बदलापाचें ही देणी दोन पाकाटे आसल्या बरी. कशें गरुडाक दोन पाकाटे आल्यार मात्र तो वयर 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 उगोवंक शकता. तशेंच मोगाच्या भाव आनी भयणी हांव आनी तुमी हे दोन पाकाटे आमकां आसल्या वेळार मात्र आमी सर्गींच्या महिमे बरी जिविताक वयर वयर पावूंक शकता म्हणटा हो भगवान. पळया ह्या देखूनच जिणे बदल पाताक रडून जिणे बदलापाचे दोन सांगतील. एक सांगत पाताक रडून जिणे बदलोवचे रिपेंटन्स. इंग्लिशांत एकच वर्ड रिपेंटन्स. आमी कोंकणींत पाताक रडून जिणे बदलाप इतलें व्हडलें आसा. हो विशय आमी खाण घेतना भोव मोगाच्यानो आमकां रिपेंटन्स म्हळ्यार तें कितलें गरजेचें. कित्याक आमी पाताक रडून जिणे बदलचें नाजाल्यार कितें जाता हें आमी जाणा जावंक आसा. पळया भगवान क्रिसोस्टमकय पवित्र सभेचो अर्ली फादर्स म्हणटा आमी सुरविला बाप ते पवित्र सभेचे बाप अर्ली फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा भगवान क्रिसोस्टम ताणें ताका एका चक्रवर्तीक शिकवण दिवंक आसली. तो जाल्यार भगवान क्रिसोस्टम चिंतालो काय हांवें कितें शिकवण दिवची हेका चक्रवर्तीकडे. आनी तो नियाळटना चिंतना ताका मोतीन बगलें काय हांवें ह्या चक्रवर्तीक पाताक रडून जिणे बदलापाचो संदेश प्रगट करीचे. रिपेंटन्स. पळया मोगाच्यानो कितलें वर्तोस हें पाताक रडून जिणे बदलोवचें तें वर्तें देणें कितलें इम्पॉर्टंट, कितलें मोलादीक, कितलें गरजेचें म्हणलें जाणा जाया. भगवान अगस्तीना विशयांत आमी सवार आयकलां आसूं बरो. आनी भगवान अगस्तीना विशयांत कितें सांगता म्हळ्यार भगवान अगस्तीन खंय पाताक रडची जिणे बदलापाची कीर्तना आमकां वतात. 150 कीर्तनां आसात. त्या कीर्तनां पैकी भगवान अगस्तीन पातकाची दूख धरची प्रामाणीकपणान दूख धर पाताक रडची कीर्तनां ते बूक आपणाच्या हाचेर उशार पिल्लोचेर दवरतालो खंय आनी न्हिदतना हर एक फावटी ते ती कीर्तनां तो वाचतालो खंय कसो वाचतालो दुखान गळोवन वाचतालो खंय. पाताक रडून दुखान गळोवन
ती कीर्तना वाचतालो खंय मोगाच्यानो आज आमकां पाताक रडून जिणे बदलचे म्हळ्यार फक्त सागी भगवान सांगता पाताक रडून जिणे बदलशाक सीजन ना के आमी क्रिसमसाक कुमसार जावया इस्टर रातीचो सकाळ तेजा कुमसार जावया या फिरगल्स फेस्त कुमसार जावया तशें न्हय मोगाचें तेजा फाताक रडूंक आसा आमचें जिवितांत आमचें मेळेपण आमचें फाताक कितलें मारता रे म्हाका ससण्याच्या जिवितांत हांव वंचीत करता म्हाका ससण्याचें मरण हाडटा हांव ससण्याक त्या गंधकाच्या जळच्या उज्याच्या सरोवरांत हांव वेता म्हणलें जाणा जाल्यार आमी फाताक रडूंक फाल्यां ते जाला सीजन न्हय मोगाचेनो पाताक रडूंक सीजन ना आमी सदांच म्हणल्या बरी पाताक रडूंक आसा पळय मोगाचेनो पाताक रडून जिणे बदलचें भगवान क्रिसोस्तांव सांगता खंय भगवान क्रिसोस्तांव सांगता कितें सांगता बडय तुज्या आत्म्याचेर तुवें त्या आत्म्याचेर बडोवंक सरवी तुजो आत्मो मरण ना जावन चुकता आनी सर्गींच्या वाटेक वेता पळय मोगाचेनो पाताक रडचें म्हळ्यार काळजांत प्रामाणीकपणान आमी दूख धरूंक आसा दुखान गळोवंक आसा वय दुखान गळयल्ल्या शिवाय आमी नीज पाताक रडल्या बरी न्हय पातकाची दूख धरल्या बरी न्हय हे पाताक भगवान सांगता अशें कितें आमी इतली दुखान गळयले खंय इतली दुखान गळयल्यार तो एक दुखांचो सरोवर जायचे आनी त्या सरोवरांत म्हजी पातकां सगळीं बुडयलेली जायचे आमी गळयल्ल्या दुखांची सरोवर कशें जावन म्हणजे सगळें पाताक तांकां बुडयलेलें जायचे थंय लिपयलेलें जायचे ना जाल्यार त्या उज्याच्या गंधकाच्या सरोवरांत म्हजो आत्मो बुडयल्लो जातलो आमकां वता की आमच्या दूख धरिनासतना जिणे बदल नासतना जिवनचें जिवीत आमकां खंय वन पावयता म्हणल्यार आमकां वता सागी मोगाच्या भाव भयणीनो चिंत्या आमकां कितेंय म्हणी म्हाका कितेंय म्हणी एक लुकसाण जालें खंयच्याय तराचें लुकसाण आसूं पुरो आमी दुखान गळयता मोगाचेनो खंयचेय तुमी दूख हें काणया लुकसाण काणया आमी दुखान गळयता न्हय फायद्याक ना तें म्हणटा जी दुखां आमी ह्या संवसारी वस्तू खातीर गळयता ती दुखां धरणीक पडटात ह्या जमनीचेर पडटात पण म्हज्या पातकां खातीर हांव प्रामाणीकपणान दूख धरतना तें पयलें सांगिल्लें तें व्हडली सोरो संवसारीक दूख तें म्हज्या पातकां खातीर हांव प्रामाणीकपणान दूख धरता आनी तीं दुखां गळटात तीं दुखां गॉडली सोरो पळया ती संवसारीक दुखां धरणीक पडटात त्या भुमीचेर पडटात पूण तुवें तुज्या पातकां खातीर दूख धरून गळयल्लीं दुखां धरणीक पडिनात म्हग्यार तुजो देव ती दुखां आपल्या एका बोतलेंत घालता मेजून दवरता खंय आयकया कीर्तन 56 वर्स 8 कीर्तन 56 वर्स 8 50 वचन कीर्तनाचें साम 56 वर्स 8 मुझे कष्ट तुवें मेजलाय मुजी दुखां तुजे सिसलेंत भरून दवरलय पळया मोगाचेनो देव कितलो प्रामाणीक आमी दूख धरलें देवाक जाय आनी दूख धरल्या वेळार तो आमची दुखां मेजून दवरता सिसलेंत दवरता आज तुजें आनी म्हजें त्या बदलींत चलांत आसा दिसता तुका गळयलां की आमी जेरेमाया प्रवादी म्हणटा इंग्लीश बायबलांत chapter 9 verse 1
कोंकणी बायबलांत जेरेमाया चॅप्टर 8 वर्स 23 कितें म्हणटा पळय, कशें दूख देता म्हण सांगता जेरेमाया. हांव म्हजे माथें उदकाची झर जाल्ली तर म्हजे दोळे दुखांचो उमाळो जाल्लो तर तेन्ना हांव म्हजे परजेचे मेल्ले दुवे पासोत दीस आनी रात रडतो. हांगा पळय जेरेमाया म्हणटा तर इस्रायल लोक मेला तांचे खातीर दीस आनी रात रडता म्हणटा. पळय आमी आमचो आत्मो मेला फातका वरवीं आमचो आत्मो मेला मोगाच्यानो आमकां गोश्त सयत ना. म्हजो आत्मो मेला नाही म्हणून हांव त्या बरेन जेरेमायान सांगल्या भशेन हांवें दुखान गळयचे, म्हजी जिणी बदलीचे. हो मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी म्हणूंक पुरो हो जिणी बदलापाचे, ती दुखां गळून जीवन परिवर्तन जावचें हो कश्टाची गजाल म्हणून ना मोगाच्यानो. तशें आमी म्हणचें नाका. चिंत्या तुमकां कळीत जाता अमक्या जाग्यार एका जमनीत भांगार आसा या दिरमे आसा, मोलादीक दिरमे आसा, आमी कितें करता? औषा बेगी वचून न्हू म्हणना की गोतुना तुका मात्र गत आसा बेगी वचून न्हू तो जागो ती जमीन खरीद करतले हांव भविश्या मोलाक घेतले हांव आनी कोणाकी कळनातल्या बरी गुपीत खणतले हांव घाम पिळून दीस आनी रात म्हणल्यार बरी भविश्या खणटा हांव आनी एक दीस ते दिरमे मेळिल्ल्या वेळार आमी कितले संतोष पावता. मोगाच्यानो ह्या संवसारी दिरव्या प्रास सर्गींचे दिरवे ती महिमा देवा बाबा मुखार त्या आंत पडव्या सांगता, केरुबी सेराफिमा सांगता, माय मरिया सांगता, सांजुले सांगता, पात्र्यार प्रवादी अपोस्तल मार्तीर पंथाचा रावकार सांगता तुका म्हाका मोगाच्या भावांनी भयणी ते सर्गींचे महिमा मेळीचे जाल्यार हांवें तुवें कितले कश्ट काडिचे, कितली दुखां गळयचे, हांव योग्य गीत का मोगाच्यानो. देखून जेजून सांगले न्ही की आशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरा कस जावंक पुरो वय कस जाता पूण ताचे गोल ते निमाणे आमकां कितें फळ जाता? देवाचे महिमेचे जिवीत आमकां फळ जाता. देखून आशिर्वाद दरवाट्यांतल्यान भितर सरा म्हळा न्ही की जेजून मोगाच्यानो. आयकया माथेवाचो 7वो अध्याय 13 आनी 14 वचन. Matthew chapter 7 verse 13 and 14. आशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक वता तो दरवाटो रुंद तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पॉइंट करतले पुष्कळ पण जिविताक व्हरता तो वाट दरवाटो ल्हान ती वाट आशीर आनी ती मेळची थोड्यांक मात्र. मोगाच्यानो हांव आनी तुमी खंयच्या वाटेन चलते तसो आशीर दरवाट्यांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न करते तसो गी ती मेळची थोड्यांक मात्र म्हणटा जेजू. आमी त्या विशाल मार्गान कशें जाय तशें चलते तसो गी नाचाच्या मार्गार आमकां गोतू सयतच ना. ओ मोगाच्यानो आमी आमच्या पातकाचे दुग्धन जिणी बदलोवच्या बदलाक त्या विशाल मार्गार वयता तसो आमकां गोतू सयत ना. मोगाच्यानो आमी ह्या वाटेन आसा. म्हजो फोन थंय आसा, हांव ह्या वाटेन आसा. पळया आमी त्या वाटेन वयच्या पयलें आमी दूख धरूंक आसा, जिणी बदलूंक आसा. आज म्हाका फळ जाला, आज दैवीक खाकूत म्हाका फळ जाल्या. म्हजी ती दैवीक खाकूत होगडोन काणयो नजो त्या फोंडाच्या ह्या वाटेन हांव आसतना आज दूख धरूंक आसा, फाल्यां न्हय. मोगाच्या भावांनी भयणी हांव नेना आज दूख धरना म्हजी जिणी बदलूंक तयार जायनासतना फाल्यां म्हणीन जाल्यार भविश्या फाल्यां तूं फोंडान न्हिदून आसतले. तुजे फिरगसगार तुज्या मोगाची सगळी त्या फोंडाचेर फुलां घालतली, वाती पेटयतली.
जालें तुजें ससनाचें जिवीत प्रारंभ ससनाच्या ससनाक मोगाच्या भावांनी भयणी चिंतून पळया जर तर आज आमचे भाव भयणी त्या यमखंडाच्या सरोवराच्या उज्यांत आसात कितले वळवळे खळवळे दुखान गळयतात वचून पुरो तांच्या दुखांचे एक व्हडलें फ्लडूच जावंक पुरो आवड प्रदर्शन ती दुखान गळूंक पुरो आनी म्हणूंक पुरो सोम्या एका प्रवाद्याक धाडय तुझो संदेश सुसंदेश जिणी बदलापाचो दूख धरचो संदेश आमकां प्रगट करूंक एकल्याक धाड आमी दूख धरता कितेंय दिवंक तयार आसूं सगळो संवसार आमी सांडूंक तयार आसूं कितलेय बोबाच्यो मारून दित वेळ मिरवालो वेळ भरती जाला म्हणलें जेजू न्हू आतां वेळ मिरवालो इट्स टू लेट ताणें कांयच करूंक साध्य कांयच करूंक साध्य ना हांवें आनी तुमी फाल्यां त्या परिस्थितींत आसचे नाका मोगाच्या बाबयणी आज म्हाका दैवीक ताकद दिवन आसली देवान आपल्या पुताचें करवळ उक्तें करन ती जर दिली आमकां त्या जरींत आमी धुवन आपल्या आमची दुखां वाळून त्या दिसा ताका पळयलेली ताका भल्यान फपसिल्ली पळयतली आनी एकल्याच पुताक रडल्या बरी रडटली आमी तशें रडूंक आसा मोगाच्या भावांनी भयणी आमचे दुखांत दोळे स्विम करतात म्हणटात कशें आमकां एक व्हाळ आसा जाल्यार न्हंय आसा जाल्यार ती उपयोन आमी त्या कुशीन वचचे तशेंच ह्या पातकांच्या खोंडांत आमी त्या महिमेच्या जाग्याक वचचे जाल्यार आमी गळयल्लीं दुखां जातात आमकां त्या कुशीन उपयोन वचचें तो एक सरोवर जाता त्या सरोवराचेर पळयत म्हणून संपय मारतात आसता मोगाच्या न्हू आमी दूख धरत्याचो सोंगी धरलांगी Again, Tertullian म्हणटा again Tertullian early fathers of the church 2nd century तो कितें म्हणटा म्हजे जल्म जावन आसा म्हज्या जल्माचो उद्देश जावन आसा हांवें दूख धरचें म्हजी जिणी बदलावपाची म्हजें दूख धरचें पश्चाताप पावचें तेंचो म्हज्या जिविताचो उद्देश म्हणटा again Tertullian मोगाच्या न्हू त्या पुर्विल्या भाग्यवंतांक आमी इमिटेट करूंक आसा बाबिलोनाचे लोक देव धाडटा जोना प्रवादीक धाडटा वचून निनवेच्या लोकांक प्रगट कर फकत 40 दीस उरले ते जुदेव न्हय आसले ते क्रिस्तांव न्हय आसले बगार कितें जाता पळया मोगाचो न्हू जोना प्रवादी वचून संदेश दिता एका संदेशाक सगळो गांवचो शहराचो लोक 1.5 लाख कितले चिल्लर लोक घोणी वस्त्र न्हेसून माथ्यार गोबर घालून उपास त्याग करून देवाचे फाटी पडटले रायसीत आपले सिंहासन सोडून आपले किरीट आनी खांड धरून उडोवन ते कांयच न्हय परवा ना पूण घोणी वस्त्र न्हेसून गोबर माथ्यार घालून दूख धरून पश्चाताप केल्यार देवान मन बदलिलें आमी तांचे तोंड शिकोवंक आसा आमी तशें दूख धरता आमी बग्यान पेद्रू पळोवंक आसा बग्यान पेद्रू मोगाच्या न्हू जेजू 3 फावटी नेगार केलें वय पूण हर एक दीस कोंब्यान साथ घालचो ताका काळो आयकतना गळगड्या रडतालो खंय अशें कोण दराशां सांगता ताणें रडिल्ल्या त्या उदकाच्या सरोवरांत ताणें पवित्र स्नान घेतलें आनीकलो बघून सांगता ताणें गळयल्लीं दुखां इतलीं खंय हांगा फोंड पडुल्लें हांगा फोंड पडुल्ली खंय तितल्या मापान ताणें दूख धरली हर एक दीस कोंब्याचो साथ आयकल्यार पुरो रडतालो खंय आमी तशें रडतो मोगाच्या आमी तशें दुखां गळयल्यांत गी देवाची सृश्टी आमची भरल्या गी भोव मोगाच्या न्हू आमच्या पातकाचे आमी दूख धरूंक त्या दूख धरल्या बगार दूख धरिना जाल्यार आमी त्या वाटेन कितें उपयोन वचूंक साध्यच ना पळय मोगाच्या न्हू आमी आज आमकां दूख धरची गरज आसा जिणी बदलावपाची गरज आसा संपूर्ण तरान आमची जिणी बदलूंक आसा मोगाच्या पळय आमी आमच्या पातकाचे दूख धरता आसतना वैयक्तीक तरान आमी आमच्या पातकाचे दूख धरिजे वय पूण
आम्ही आमच्या कुटुंबाचे पाताक, आमच्या घराण्याचे पाताक, आमच्या फिरगतीचे पाताक, आमच्या गांवचे पाताक, आमच्या राज्याचे देशाचे पाताक आमी रडूंक आसा. ह्या देशान जावची पातकां, ह्या राज्यान जावची पातकां, आमच्या ह्या गांवांत जावची पातकां, आमच्या भोंवतणी जावची पातकां, आमच्या फिरगेजकारांची पातकां आमी रडूंक आसात म्हणटा. हे शिकवणाच्यान सांगिना, बायबलांत म्हणून सांगता. दानियल प्रवादी पळया, दानियल प्रवादी ताका बायबलानाक व्हेल्लें. थंय बायबलानांत आसतना बहुशा ताका व्हरतना काय 20 वर्सांचो तरणाटो आसूं पुरो. पूण जेरेमाया प्रवादीचो ग्रंथ वाचून ताका कळीत जालें देवान बसयल्लें जेरेमाया प्रवादीच्या मारिफांत बसयल्लीं ती 70 वर्सां मुक्त जाली म्हणटा आसतना इस्रायलाक आमकां फाटीं वचूंक मेळटा म्हणून तो पुणें आयकला. 20 वर्सांचो 70 वर्सां काबार जाल्यान म्हणल्यार जाणा जाता म्हणजे अरावंड 90-95 वर्सां आसून पुरो. तो तशें मागता दिंडिगान जे दानियल प्रवादीचो ग्रंथ चॅप्टर 9 वर्स 3, 4, 5 and 8. इके वाचया बाये. उपरांत हांवें सर्वेस्पराचेर नदर घाली हांवें सर्वेस्पराचेर नदर आनी घाली उपास करून आनी उपास करून 95 वर्सांचो म्हातारो उपास करून गोणये वस्त्रां गोणी न्हेसून वस्तू न्हेसून आनी आंगार गोबोर आंगार गोबर घालून हांव ताचे कडेन प्रार्थना हांव ताचे कडेन प्रार्थना आनी केलें, विनंती विनंती करूंक करूंक लागलो. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कडेन सर्वेस्वरा म्हज्या देवा कडेन हांवें प्रार्थना केलें हांवें प्रार्थना आनी केलें अशी उसारणी आनी केली. अशी उचारणी केली. सर्वेस्परा तूं व्हरतो सर्वेस्वरा तूं व्हरतो आनी भिरांकूळ दे. आनी भिरांकूळ दे. तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी तुज्यो आज्ञा आनी पाळटा. तुजी आज्ञा पाळतात. तांचे कडेन तूं तुजो खरार तांचे कडेन सांबाळटाय तूं तुजो खरार सांबाळटाय आनी तांकां तुजी दया आनी तांकां दाखयता. तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केले आमी पाताक केलें, आनी वायट केले. वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्या आमी खोटेपण आदारलें आनी तुजेर उपराटल्या. आनी तुजेर उपराटलें. तुज्या आज्ञा आनी नियमांत तुजे आज्ञा आनी नियमाक हांव आमी पयस आमी सरल्या. पयस सरल्या. मुखार 8वें वचन. वय वय सर्वेस्परा 7वें वचन वाच. 7वें वचन. वय सर्वेस्वरा सर्वेस्परा तूं करताय तें सारकें. तूं करते तें सकट सारकें. कोण आमची तोंडां आज पर्यंत पूण आमची तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्या. लजेन बुडल्यांत जुदाचो लोक जुदाचो लोक जेरुसलेमाची नागरिकां जेरुसलेमाची नागरिकां सगळी इस्रायल परजा सगळी इस्रायल परजा तुका विश्वासघात केले तुका खातीर विश्वासघात केले. तुवें शिंपडायलें. तांकां शिंपडायलें. ह्या देशांनी आसली सगळी ह्या देशांनी आसली सगळी लागशिली तशें पयशिली लागशिली तशेंच पयशिली आमी सगळी लज आमी भोगता. सगळी लज भोगता. वय आता 8वें वचन ऐकाया. वय वय सर्वेस्परा वय सर्वेस्वरा आमच्या आमची रायांची निदान आमची म्हळ्यार आपणाचे आनी आपणाच्या कुटुंबाचे भविष्य आपल्याच्या घराण्याचे आमची आमच्या रायाची आमच्या रायाची पळय रायाच्या पदकां खातीर दूख धरता. मागीर आमच्या फुडाऱ्यांची आमच्या फुडाऱ्या खातीर मागता आनी आमच्या पूर्वजांची आनी आमच्या पूर्वजांची तोंडां लजेन बुडल्या. पळया सगळ्या खातीर एक राष्ट्रा खातीर एक राज्या खातीर एका गांवा खातीर आपल्या कुटुंबा खातीर आपल्या आमच्या फिरगेनी खातीर आमच्या याजकां खातीर रिलिजियसां खातीर पळय आमी मागूंक आसा. मोगाच्या न्हू आमच्या पातकांची दूख धरूंक आसा. सगळ्यांची पातकाचे दूख धरूंक आसा. नाजाल्यार आमी मोगाच्या न्हू आमी गोत्तू ना. दूख धरल्या बगार मोगाच्या न्हू पळया सांव पावल ताका बंदीकन रोमा करतना ते शिप तारू वाऱ्या वादळाक संपडून तुटलें फुटलें चूर जालें. आनी लोक थोड्यांक उपयोंक येताले ते उपयोन त्या कुशीन गेले आनी पावल एका फळ्याचेर बसून तो तडी पार त्या कुशीन गेलो. तडयेक पावलो. आमचेय एक तारून फुटला. मोगाच्या न्हू आदाम बापान वाटभर फळ केल्ल्या वेळार
आमचे तारून फुटलें चूर चूर जालें आमी मेल्या आमकां मरण आयलें आतां हांव बाबा थंय आमी आणल्या आमकां मरण आयलें आनी आमी मरणाच्या कास्तीक पात्र जाल्या पूण देवान एक वाट दिली आमकां रिपेंटन्स फाताक रडा जिणी बदला पळय हें फाताक रडून जिणी बदलचें एक फळें तें आमचें दारू फुटलां तें फळें तें आमकां ह्या पातकाच्या कोणात सर्गींच्या वैभवाच्या जिविता पासून तें मात्र आमकां पावता तें फळें रिपेंटन्स फाताक रडून जिणी बदलापाचें तें देणें आमकां ह्या वाटेंतल्यान ह्या सर्गींच्या वाटेन व्हरून पावयता मोगाच्या न्हू त्या देखून मुखल्या भागांनी आमी खेळ जावन आयकते हांव संपूर्ण जावन आयकते हांव आज आमी मागया मोगळा बापा आमी पातकी बापा आमकां दूख दन पातकाची जिणी बदलापाचो संदेश तुवें दिला तुज्या पुतान दिला आमकां फाताक रडा जिणी बदला सर्गींचें राज्य लागीं पावलां म्हण तुज्या पुतान आमकां सांगलें बापा पूण आमी फाताक रडूंक न्हू जिणी बदलूंक न्हू आज आमी करपा मागता ह्या फुडा आमी आमच्या फाताक गळगळ्यार रडूं न्हू जिणी बदलूं न्हू तुजे वाटेन तुजे कुशीन येवचें करपा देणी आमकां देन फकत मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन आमेन आमेन